तुम्ही हॉस्पिटला खातीर आयज पेडण्याचे लोक येयला आणि ते म्हणटा बेगीनच्या बेगीन चालू करता म्हणून इन्फ्रास्ट्रक्चरचें काम पुराय कंप्लीट जालां. फक्त बाकीचे बारीक सारीक उरला जाता तरी बेगीन जातलें. थँक्यू. ते आमचे पेडणेकर हांगा आपली जे आपले हेल्थ चेकअपाक वयता आनी जे कितें मेजर इन्सिडंट आसल्यार आमकां जाय तो थंयसर आमकां बरी ट्रिटमेंट मेळना म्हणून आमकां खंय तरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे आजिलो हॉस्पिटलान केले व्हरचें पडटा आनी थंयसरय ट्रिटमेंट मेळना म्हणटा कडेन आमकां GMCन व्हरचें पडटा आनी खंय तरी मदल्या जो सर्वीस टायमींग जेन्ना उपचार मेळना खंय तरी मध्यांतर जे ट्रॅव्हलिंग करता आसतना खंय तरी पेशंट हो एक्सपायर जाता. सो हेका लागून ही काळजी हे प्रत्येक आमकां जेन्ना आमच्या विलेजींनी जे पेडणे तालुक्यान जेन्ना प्रत्येक नागरिकांची जी मागणी आसता जर हॉस्पिटल फूल फ्लॅश म्हणटात तशें हांगा पेडणे तालुक्यांत आमचे आदले मुख्यमंत्री जे लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या कल्पनेन हांगासर एक 100 बेडेड जे हॉस्पिटल हे उबारचे हांगासर आनी ते सुरवातूय GSIDCन केल्ली आसा. जे कन्स्ट्रक्शन जे वर्क सगळें पूर्ण जालां आतां आमकां नुकतीच म्हायती मेळ्ळ्या आनी आतांच आमचे मित्र एडवोकेट अमित सावंत यांच्यानी सांगला तशें की आमचो पांय गुण बरो म्हणपालो जो मॅनेजर आमचो जो बरो पैकी मॅनेजर आसा जो GSIDचो मिस्टर सांगोळकर की ज्या फायर NOCक लागून ते उरलेले आयज कितलो तरी ते म्हणजे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क हे उरलेले आनी कालूच खंय तांकां ती NOC तांकां फायर डिपार्टमेंटा कडल्यान मेळ्ळ्या. आतां त्याच्या नंतर मागीर हेल्थ डिपार्टमेंट दितली मागीर त्याच्या नंतर ऑक्युपन्सी मेळटली त्या नंतर ते हँड ओवर हेल्थ डिपार्टमेंट म्हणजे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्वीस हांकां दितले. आतां मेन प्रश्न हो उरला तो जे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्वीस ती आमकां ज्या पद्दतीने आदले जे एक्स आमचे चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर तेन्नाच्या टायमार जे हेल्थ मिनिस्टर आसले त्यांच्या कल्पनेन आनी त्यांच्या ह्या परिश्रमाक हे जेन्ना 100 बेडल हॉस्पिटल जे आमी GMC लिंक म्हटलेले तेंच्यांनी त्या पद्दतीची सोय आमकां ह्या पेडणेकारांक मेळटली ओ ना हो सध्या प्रश्न पडलेलो आसा. तुये गांवांतले GMC लिंक 100 बेडेड हॉस्पिटल पार्सेकर सर आमकां सदांच सांगतालो हेल्थ मिनिस्टर आसतना की आपण हेल्थ मिनिस्टर आसतना आपण हो ड्रीम प्रोजेक्ट स्टार्ट केल्लो. तेंचे दुर्दैव की ते 2017 ते डिफीट जाले आणि तो प्रोजेक्ट त्याच्या नंतर जे आमदार जे झाले पळय तेंचो हो फेलियर. तुमकां जर 100 बेडेड फुल्ली इक्विप्ड हॉस्पिटल जर मेळोंक ना पेडणेकारांक जर मेळोंक ना जाल्यार तमाम पेडण्याच्या जनतेक आमी एकठांय करतले. कित्याक हो आरोग्याच्या निगडीत हो विशय आसा. जर जशें आमकां सांगलेले आदल्या मुख्यमंत्र्यान भाजपचोच नेतो तो पयलींचो पार्सेकर तेंच्यांनी जशें आमकां सांगलेले ती जर फॅसिलिटी ह्या CMान जर आमकां जर दिवंक ना जाल्यार म्हणटात तशें आमी संपूर्ण पेडणे तालुक्याची जनता एकठांय करतले. आनी ह्या विशयाक लागून आमकां CM हावजाचेर येवचें पडलें संपूर्ण पेडणे तालुक्याच्या जनतेक घेवन जाल्यार ती आमी स्टेप घेतले. पण जर तेंच्यांनी काळजी घेवपाक जाय की जे कमिटमेंट दिल्ले ते कमिटमेंटाचेर ते ठाम रावतात. Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.